अपाकेरी वाठारात सेगीचो अपघाताक लागून थळाव्या नागरिकांनी खर नाराजगी उक्तायल्या। थळाव्या नागरिकांनी आणि संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणान धोक्याच्या रस्त्यांची तपासणी केली। ज्या सुवातेर बेगोबेग दुरुस्तीची गरज आसा थंय बेगोबेग काम सुरू करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात एक एक्सिडेंट जालो बिटवीन टाटा 4-व्हीलर आणि एक 2-व्हीलर एक्टिवा। एक्सिडेंट जावपाक कारण म्हणल्यार कितें, पयलीं हांव सांगता की जे मिडियन गॅपां जी दवरले PWD रस्ते बांदतना, सो ती कंप्लिटली रॉंग पोजिशनार आहा। आतां एक्सिडेंट कसो जालो सांगता, ती व्हेकल जी टाटा एस येता ती कॅरेज रोड क्रॉस करून ताका सर्वीस रोडान फुडें वचोंक आहलो आनी ह्या सर्वीस रोडा वयल्यान 2-व्हीलर येतालो। सो थिंगा दोगांची टक्कर जाली। कोणाक इंजरी बीन तशें कांय जालो ना, ओनली 2-व्हीलर डॅमेज जाल्लेली आसा। आतां हो एक्सिडेंट कारण जावपाक म्हणल्यार PWD बिकॉज ऑफ फेलियर इन रोड डिझायनींग। आतां हांवें बरोवन दिल्लें समवेर इन मार्च जे रस्त्याचे खूंय कितें तर फॉल्ट्स आहा खूंय रेक्टिफिकेशन जाय आनी जे MUR जी कंपनी तांकां प्रोजेक्ट दिल्लो हो कांय वर्सां फाटीं, ते हो प्रोजेक्ट थोडो एबंडन करून गेल्ले, जायतीं कामां इनकम्प्लीट आहलीं। सेकेंड फेजीन तांकां 2023 सेकेंड फेजीचें काम दिल्लें आनी आतां ते हो म्हणजे 2025 ते मदें सडनली डिजपियर जाले, कामां कितले एबंडन केल्लीं आसा। आतां आमी हिंगा कितें मागलोलें, जेन्ना आमचें इन्स्पेक्शन जालें अलॉंग विथ PWD डिविजन 15 AE एंड JE, जो मिडियन गॅप सर्वीस रोडाचो हांगा फुडल्यान दाखय, हो हांगा आहा तो समवेर हांगा हाडूंक जाय आहलोलो। सो ते जो व्हेकल ते वाटेच्यान ह्या मिडियन गॅपांतल्यान येता त्यो स्ट्रेट येवन तो हायवेसान सर्वीस रोड धरून जातालो आनी सर्वीस रोडार सावन येतालो कोण फुडें वचपाचे ते टर्न मारून हिंगा वयतले आसले। आतां वयल्यान जे ह्या वाड्या वयले जे येता तांकां जो कॅरेज रोड धरतलो जाल्यार ते मिडियन गॅप धरची पडटा क्रॉस करपाक, आनी क्रॉस केलें काय ना, हो बींग अ हायवे गाडयो फास्ट आसाय, सो हेड ऑन जावपाचे खूब चान्सीस आहाय। सो इट इज कंप्लीट फेलियर बाय PWD डिपार्टमेंट इन रोड डिझायनींग। हांगा आमी तांकां एक एनिमल कॉरिडॉर पासून मागलोलो लॉंग बॅक, तो पासून तेणी दिवना। हे वाटेच्यान कितलेशे गोव रेडे वयर सकयल येता, कारण सकयल जोरां आसल्या कारण ते उदीक पिवपाक बीन येता। आतां नक्की जे कितें आसा PWDन कितें करपाचें आनी त्या संदर्भात तुमी तांकां परत कळयतले काय कितें? PWD हांव काल पासून येयला, हांव फॉलोअप करीता, कशें फॉलोअप करीत आसा। ते सांगता कॉन्ट्रॅक्टर गांवांत गेलो, कॉन्ट्रॅक्टराचे चलयेचें लग्न, म्हणजे एक सांगपाचें म्हणल्यार एक कितें सांगपाचें, म्हाका आळशीपणा वो बेपरवा ही जाल्ली आसा। पावस तेंकलोलो आहा, तुमकां सादारण पब्लीक जो आहा तो तुमकां दाखयता बाबा हूंय करेक्शन करपाक जाय, हूंय तुमी चुकल्या, हूंय तुमचें काम एबंडन आहा, हें तुमकां घेवन सर्वे कोत्ता हे उशेपणा घेवन न्हिदता। हें हांव म्हणटा, हांव सरकाराक विचारता, ही कामां कित्याक जायना? हे रिस्क फॅक्टर कित्याक दवरला तुमी? आयज न्ही एक्सिडेंट जाला, हो एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट जाल्लो, फेटल एक्सिडेंट जाल्लो जाल्यार जबाबदार कोण? फकत सरकार जबाबदार आहा हेका? सरकार ओगी कित्याक आहा? PWD सगळी यंत्रणा तुमकडे आहा, हें तुमी करेक्शन कित्याक कोन्नाय? परत तुमी एकदां PWDन जागेतले आमी फाल्यां परतून PWD वयतले। तर आमी केरिया हांगा आसा, जे जाग्यार नंदनवाडा आसा थंयच्यान हांगा सर्वीस रोड आसा देंवपाक, आनी हो जो आसा तो रस्तो डायरेक्ट हायवे आसा वचपाक। जेन्ना हांगा सायडीन जागो सोडला हेवटेन वचपासाठी, तो रॉंग सायडीन सोडला, तेन्ना तो मातसो आनीक 10 मीटर मातसो मुखार जावचो असो जो लोकल आसा रॉकी हेणी सांगलेलें आसा। कारण हो जर हांगा जालो जाल्यार ती लोक डायरेक्टली थंय वयता आशिल्ली आनी हांगा एक्सिडेंट जायना आसलेलो। ह्या संदर्भात PWD JE जावं अभियंता जो आसा हांकां डिटेल्स रोड मॅप काडून हांगा लोकलांक सगळ्या इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना सगळें सांगलेलें आसा। जेन्ना हे लोकल हांगा PWD ऑफिसान वयता तेन्ना तांकां विचारता त्या संदर्भात, तो सांगता JE कॉन्ट्रॅक्टराची कोणालें लग्न आसा, चलये लग्न आसा, हें आसा तें। आज त्यांच्याच बेपरवामुळे हो ॲक्सिडेंट जाला। हो ॲक्सिडेंट आतां कोणा इंजरी जावना खरी, पूण फेटल जालें जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो अशें लोकल जो रॉकी आहा, लोकल लोक आहा तेंचो प्रश्न आसा। तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा PWD खात्याचे रस्ता विभाग, तेणी हेचे कडेन गंभीरान लक्ष दिवचें आनी हो आसा तो बेगोबेग दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर ओपा केरेच्यान एकनाथ हिडेकर।